नमस्कार. पोया प्रायम खबरो. खणींचेर जगपी लोकां खातीर बरी खबर. आंतरराष्ट्रीय बाजारात मिनाच्या प्रेसात सुधारणा. $12 वाढला प्रेस. कॅपिंग 34 मिलियन टन करपाची समितीची शिफारस. मालवणच्या नुस्तेकारांच्यो गाडयो गोंयांत येवपाक दिवचे नात म्हणून ऑल गोवा फिश असोसिएशनाचो थाराव. गोंयच्या नुस्तेकारांक मार घाल्ल्यान निर्णय. गोंयांत पर्यटनाक उर्बा दिवंक मोपा विमानतळाची गरज. मुख्यमंत्र्यान परत एक फावट मोपा विमानतळाचेर दिलो भर. डिसेंबर सोंपता मेरेन मोपाच्या फील्ड कामांक सुरवात. थिवी मतदारसंघातल्या शिरसय, कामुर्ली, रेवोड्या सारकिल्या वाठारांनी रस्त्याचेर फोंडकुलां. शिरसयतल्या झेडपी सरपंच आनी पंचांनी पीडब्ल्यूडीच्या इंजिनियराक घालो घेराव. आणि अखिल भारतीय व्हॉलीबॉल सर्ती देशातले खडेगाठ खेळगडे खेळटले वांटो. कुंकळी युनियन घडोवन हाडटा दुसरी अखिल भारतीय सर्त. खबर विस्तारान. खणींचेर पोट भरपी लोकां खातीर बरी खबर. आंतरराष्ट्रीय बाजारात मिनाचो प्रेस हळूहळू वाडपाक लागिल्ल्यान खण कंपन्यो फुडल्या सिजनात खणी सुरू करूंक शकतात. कॅपिंग कमिटीन वर्साक 34 मिलियन टनां मेरेन मीन काडपाची मर्यादा दवरची म्हणून सुचोवणी केल्या. खणबंदी पयलीं गोंयच्यान 54 मिलियन टनांची निर्गत जाताली. आतांची मर्यादा 34 मिलियन टन केल्ल्यान पुराय वेवसाय 40% देंवतलो. मिनाचे प्रेस आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाडपाक लागल्यात. मिनाचो प्रेस सुदारपाक लागिल्ल्यान गोंयकारांकय बरी खबर मेळपाची आस दिसपाक लागल्या. सद्याक 58 ग्रेडीच्या मिनाचो प्रेस टनाक $46 मेरेन वाडला आणि 60 ग्रेडीच्या मिनाचो प्रेस दर टनाक $48 मेरेन पावला. 2 महिन्या पयलीं 58 ग्रेडीच्या मिनाक टनाक फकत $34 मेळटाले आणि 60 ग्रेडीच्या मिनाचो दर $36 दर टन इतलो पडिल्लो. टनाक $12 मेरेन प्रेस सुदारिल्ल्यान खण कंपन्यांकय फुडाराची आस दिसपाक लागल्या. मिनाचो प्रेस आनीक वाडल्यार नोव्हेंबर मेरेन खणी सुरू जावं येतात. गोंयच्यो खण कंपन्यो सध्या संबंधीत खात्याकडच्यान क्लिअरन्स आनी डॉक्युमेंट जाग्यार घालपाक लागल्यात. रानां आनी पर्यावरण मंत्रालयान खण लिजांक पर्यावरण विशींची मान्यताय दिल्या. आतां खण कंपन्यांनी भारतीय खण ब्युरोक मायनिंग प्लान दिवपाचो उरला. त्याच प्रमाण लीज धारक गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडच्यान हवा आनी उदका विशींची डॉक्युमेंट जाग्यार घालपाक लागल्यात. त्या भायर रानां वाठारांनी खणी चलोवपा खातीर कांय लिजांक फॉरेस्ट क्लिअरन्साची गरज आसा. मिनाचे कॅपिंग थारावपा खातीर सुप्रीम कोर्टान 6 वांगड्यांची कमिटी नेमिल्ली. हे कमिटीन वर्साक 54 मिलियन टनाच्या कॅपिंगाची सुचोवणी केल्या. खणबंदी पयलीं गोंय 54 मिलियन टनाची निर्गत करताले. सुप्रीम कोर्टान कॅपिंग कमिटीची सुचोवणी मान्य केल्यार मिनाचे उत्पादन 40% देंवतले. ताचो खण कंपन्यो आनी खणीचेर निमून आशिल्ल्या सगळ्यांचेर परिणाम जातलो. गोंयच्या खण खात्यान 1 मिलियन टन मिनाच्या ई पावणेची घोशणा केल्या. 6व्या पावण्यावेली ही ई पावणी 8 मेक जातली. खात्यान ई पावणेच्या नेमात काय बदल केल्यात. त्या प्रमाण पावणी केल्ले मीन उखलपाक बिडरांक काय वेळ वाडोवन दितले. मिनाच्या ग्रेडाचो प्रेस खण खाते थारायतले. येरादारी खातीर नोंदणी केल्ल्याच ट्रकांची अट ना. बिडर आपल्याक जाय त्या माध्यमांतल्यान येरादारी करूंक शकतात. गोंया भायले ट्रक वापरपाची सूट खात्यान दिल्या. येरादारीत आडखड हाडपी ट्रक धनी वा लोकांचेर खर कारवाय करपाची शिटकावणी खात्यान दिल्या. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी. मालवणच्या नुस्तेकारांच्यो गाडयो गोंयांत येवंक दिवचे नात असो थाराव ऑल गोवा फिश असोसिएशनान घेतला. फाटल्या आयतारा गोंयच्या नुस्तेकारांक मालवणच्या नुस्तेकारांनी मार घाल्लो. हाच्या फुडें असलो प्रकार जालो जाल्यार आमी वोगी रावचे नात अशी शिटकावणी गोंयच्या नुस्तेकारांनी दिल्या. गेल्या आयतारा मालवण गेल्ल्या गोंयच्या नुस्तेमाऱ्यांक थंयच्या नुस्तेकारांनी बडयले. बोटींतले सामान वाट लायले. 35 कामगारांक बरोच मार घातलो. 3-4 बोटींतली जाळी आनी बाकीचें सामान काबार जावन कोटीभर रुपयांचो फटको बसलो. ताका लागून गोंयचे नुस्तेकार तिडकल्ल्यात. आमगे बोटींग वचपाक जायनाय आनी ते आमकां बरे भाशेन सेटलमेंट जायनाय. ते मेरेन आमकां तेमगे मार्केटा येवपाचें दिसता. आणाक म्हणून सांगताय तुमी आमगे बरें दोन दुकानां आहाय. आमगे गोंया येवन दोन दुकानां आहाय आनी मागीर फोर्सफुली येयले आनी आमगे एजंटान तेंका हाडलें जाल्यार आमी तेमकां खंय जाल्यार हाडायतले आनी ते पोतून धाडले. तेम कोणाक एकले हार्म करपा नाय. आमकां गाडी फोडपा नाय काय करपा नाय काय ना. तुमगे दिसता तुमगे गांवांक कित्याक आमी तुमगे गांवां धंय एक डिसिजन घेतला कुडपण येवन की ऑल गोवान
गाडये तेंचे मालवण ते हिंगा पिंगुल्ला पासून गाडये बंद करचे म्हणजे एका आमचो पणजेकाराचो फूल सपोर्ट आसतलो आनी जेन्ना आमकां आपयता तेन्ना आमी फूल सगळे येतले आनी अशें प्रत्येक घडत जाल्यार आमकां खूब दूख लागतलें आनी आमी मागीर आमचें एक्शन घेतले. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. गोंयांत पर्यटनाक उर्बा दितले जाल्यार आनीक एक विमानतळ जायच. ताका लागून मोपा विमानतळ बांदप खूब गरजेचें अशें मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार उलयला. मोपा विमानतळ बांदपाचें खरें काम डिसेंबर सप्तक मेरेन सुरू जातलें. पणजे पर्यटन भवनाच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार पार्सेकार उलयतालो. पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकाराच्या वाडदिवसा निमतान हो सुवाळो जालो. गोव्याक आनी एक इन एडिशन टू एक्झिस्टिंग दाबोळी एअरपोर्ट आफ्टर full-fledged functioning and expansion of Daboli airport, we require one more airport and Mopa is the only place. मोपाच्या बाबतीत आम्ही खूप पुढे गेल्ले आसात. RFQ नंतर 5 शॉर्टलिस्ट केल्ले आसात ऑफरी. म्हाका दिसता ज्या पद्दतीन आमी जो टाइम टेबल आनी शेड्यूल ठरयलो त्या प्रमाणेच आमचें काम चालू आसा. Right now we are in the month of May. By next 6 months, by the end of December, I am sure and confident that the actual work थंय कुदळ मारप जी आसा, कुदळ मारप हे आमी गांवठी पद्दतीन म्हणटात, पोकलीन घालप आसा, तें एक 6 म्हयन्यान सुरू जातलें. हातूंत म्हाका मुळीच दुबाव दिसना. येता त्या कांय वर्सांनी गोंयांत पर्यटकांचो आंकडो 15% वाडोवपाची आस्त पर्यटन मंत्र्यान उक्तायली. थोड्या दिसांनी आमचे सी प्लेन जावपाचें आहा सुरवात. हेलिकॉप्टर टुरिजम जे म्हणटा तें जावपाची सुरवात आसा. फुडल्या 6 म्हयन्यांक आमकां पळोवंक मेळटलें नया सिजनाक. ह्यो सगळ्यो सुविधा गोवा टुरिजमान एड करतना खोशी भोगता. कारण आमी जेन्ना ह्या टुरिजमाचो चार्ज घेतलेलो तेन्ना सादारण 3.5 मिलियन पर्यंत टुरिस्ट मॅक्झिमम येताले. आयज हो आंकडो साधारण 6 मिलियन पर्यंत पावल्लो आसा. ओवरऑल टुरिजम ग्रोथ वॉज 4%. आयज 12.5% टुरिजम ग्रोथ पावल्लो आसा. वीज क्षेत्रा खातीर राज्याक अजून केंद्रा कडल्यान अर्थीक आदार मेळपाचो आसा अशें पार्सेकारान सांगलें. 4.5 to 5,000 crore is being allotted to the state. Besides expenditure on the roads, we are yet to get financial assistance under central schemes on power sector as well. Power. हॉट एअर बलूनाचे शेनवारा उक्तावण जालें. गोंय सरकारान फुडाकार घेवन ह्या तरेचे एडव्हेंचर टुरिजम गोंयांत सुरू केला. प्रुडंटा खातीर नवाज शेख. घेवया एक विराम.